मोपा विमानतळ लागसार धारगळे डेल्टा क्रॉप ह्या कसिनो कंपनीचो नवो इंटग्रेटेड रिसॉर्ट प्रकल्प येता। फाटल्या वर्सा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या सुचोवणेचेर हो वाठार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून जाहीर केल्लो। ह्या प्रकल्पात 3 हॉटेलां, कन्व्हेन्शन सेंटर, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, रिटेल एरिया, बँक्वेट फॅसिलिटी, चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट एरिया असल्यो फॅसिलिटीज आसतले। सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण हांगा खंय कसिनो येवपाचो आसा। बुधवारा ह्याच प्रकल्पाक धरून कॅबिनेटार आनीक एक मोठो निर्णय जाला। ह्या प्रकल्पातली 3,33,000 चौखण मीटर जमीन तिळारी इरिगेशन कमांड एरियेत येता। ही एरिया ह्या पयलींच सरकारान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून जाहीर केल्या। इरिगेशन कमांड एरिया म्हळ्यार शेतकी खातीर योग्य। शेतकी खातीर तिळारी प्रकल्पाचें उदक हांगा मेरेन पावयला। सरकारान ह्या रिसॉर्ट प्रकल्पा खातीर ही जमीन इरिगेशन कमांड एरियेंतल्यानूच भायर काडला। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हो निर्णय जालो। ह्या निर्णया उपरांत तिळारी इरिगेशन कमांड एरिया सकल येवपी 14,521 हेक्टर एरिया कमी जावन 14,482 हेक्टर जाल्या। एके वटेन सरकार गोवा राज्य अमृतकाळ शेतकी धोरण हाडटा आनी दुसरे वटेन गेमिंग कंपन्यांच्या टुरिझम प्रकल्पां खातीर इरिगेशन कमांड एरियेंतल्यान जमिनीच भायर काडटा। ह्या निर्णयाक लागून तिळारी कमांड एरियेचो उद्देशूच काबार जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।